समग्र वैद्यकीय शास्त्र पळयल्यारी आमकां तांतू दोन्ही प्रकाराचे वैद्य पळोवचे मेळटात. एक शस्त्रचिकित्सज्ञ या सर्जन्स आणि चिकित्सज्ञ या फिजिशियन्स. शस्त्रचिकित्सज्ञान ऑपरेशन या शल्यक्रिया करची जाल्यार फिजिशियनान चिकित्सकान औषध रूपान रोगाचे समाधान नियंत्रण करचे. प्राचीन काळाचे इतिहास पळयल्यार आमगेल देश विविध प्रांत्यांतू विंगड जावन आशिल्ले, म्हळ्यार राज्यभार आशिल्ले, दुसरे दुसरे रायान आळवीच आशिल्ले. असल एक संदर्भ आसतना हांगा मस्त युद्ध चालती आशिल्लीची. ह्या युद्धा निमित्त शस्त्रचिकित्सज्ञांक एक नवे नवे विद्य शिकूक, म्हळ्यार शस्त्रचिकित्सेचे नवे नवे विद्य शिकूक आणि शस्त्रचिकित्सा वाडोवन हाडूक एक वेदी मेळिल्लेशें जाल्लें, एक प्लॅटफॉर्म मेळिल्लेशें जाल्लें. नमस्कार, हांव सुचित्रा शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 7चे उपाख्यानांतू आसाची. आज आमी चयन केलेले विषय सर्जिकल प्रॉब्लेम्स ऑफ द एब्डोमेन, म्हळ्यार उदर संबंधी रोगाचे समस्या आणि ताजी परिहार ह्या विशयार उलोवच्याक आमगेल मधी आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध शस्त्रचिकित्सज्ञ डॉक्टर शिवानंद प्रभू हानी. डॉक्टर मामा, तुमकां आमगेल्या आयच्या उपाख्याना स्वागत. डॉक्टर शिवानंद प्रभू हानी मैसूर मेडिकल कॉलेजांतू MBBS, GS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल मुंबई हांतू जनरल सर्जरींतू MS स्नातकोत्तर पदवीचे फावो केले. हानी 3 वैद्यकीय पुस्तकाचे लेखक आणि कन्नड वृत्तपत्रिका उदयवाणीचे आरोग्यवाणीचे लेखक जावन आसाचे. प्रस्तुत डॉक्टर शिवानंद प्रभू हानी कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC कोडियालाचे सर्जरी जनरल सर्जरी विभागाचे प्रोफेसर जावन तांगेल सेव दिता आसाचे. डॉक्टर मामा, आता एक सामान्य जावन जनान पोट्टा दुखी म्हूण येतना हाका कारण कसं पुरो आसता? एक भारी लायक क्वेश्चन, म्हळ्यार इतले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन म्हणून सांगेत आमगेले वैद्यकीयांतू केलो पर्यंत म्हाका एक सिनियर प्रोफेसरान सांगिल्लें एब्डोमेन इज ए टेम्पल म्हळ्यार टेम्पलाक फुडें मस्त प्राकार आसताले, सात प्राकार आसताले म्हण तशी एक लेयर काडल्यार आनी लेयर काडल्यार आनी लेयर तशी आसतालें. तशी भितर वतरी पुरा देवाल एद्रायल अर्तुदल म्हूण ना, इट इज स्टील कॉम्प्लेक्स. तशी म्हणटाना पोट्टा दुखी म्हूण एकल्यान येताना ताका हलव हत्तू म्हूण कन्नडा म्हणटा पळय तशी कारण आसता. तांतू ಕೆಲವು आमी केदनाची म्हूण स्टार्ट जाला म्हणच्यारी इमिडिएट ताजे रेस्पॉन्ड करता असेल कारण आसता. ಕೆಲವು मस्त वारगटले म्हयनेगटल्यान चोल आयले आसता. खंयचे नमने दुखी खाली दुखी मात्र आसता की त्या सोडून ताजे एसोसिएटेड विंगड वॉमिटींग मागीर ताजे वय तें पुरो आसल्यार तें पळोवन मागीर एसेस करचें. ताका कारण आमी आतां हळू ताजी डिस्कस करूयेत एक एकाची. ते ಕೆಲವು ಪಂತ ಬಟಾಟೋ ಚಣಾಪೀಟ या कडगी नातल्यार दाळी उडदा दाळी अशें पुरो खेळ्यारी जनाक एक गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम म्हणून सांगचे एक कंप्लेंट करचे आमी आयकून आसाची. ह्या गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम म्हळ्यार कसं जालें? गॅस्ट्रीक म्हळ्यार कसं जालें? एक्चुअली गॅस आता तू मेन्शन केलें पुरो फूड आयटमा निमती पोट्टांत ब्लोटिंग सेन्सेशन म्हूण जावची म्हूण आसा. that is gas, but when we use gastric म्हणून यूज करताना we are not using the correct terminology. gastric म्हळ्यार आमी आतां जठराचे म्हणून गॅस्ट्रम म्हळ्यार पोट्टाचे म्हळ्यार जठर म्हणून म्हणटा पळय आमी खेळ्ळ्यान फूड खंय वता ताका जठर म्हणचे. गॅस्ट्रम म्हळ्यार जठर. गॅस्ट्रीक म्हळ्यार ऑफ द गॅस्ट्रम म्हळ्यार जठरदा गॅस्ट्रीक अल्सर जठरदा गॅस्ट्रीक अल्सर म्हणून पुढे मस्त डिस्कशन येत दल निमती तांतू हें गॅस म्हणून वर्ड येत दल निमती पीपल आर इंटरचेंजिंग द वर्ड. गॅस आतां दाळी दवो खंयचे समज जीर्ण जायना जाल्यार पोट्टान तूं एक गॅस भरलेले वयर जावचें आसा. दॅट इज गॅस ब्लोट म्हणून सांगेत आमी. त्या डिस्पेप्सिया म्हण ताजी अंतू. बट गॅस्ट्रीक म्हळ्यार
चढावत पण हांवें मागीर ते डायग्नोसीस जाता तरी तांणी गॅस्ट्रीक म्हणलेलें कंपेर करून पळयलां गॅस भरच्याक आनी ताणें गॅस्ट्रीक म्हूण आयिल्लें खंयचें मूल कारण आसा पळय ताका कांय कनेक्शन आसना पोट समना म्हणलें की गॅस्ट्रीक म्हूण नांव दवरतात चेडावत जेनात तशें जावन न्हू गॅस्ट्रीक म्हूण एक खंयचें एक आयलें ना तशें जावन कोणें एक गॅस्ट्रीक म्हूण आयल्यार वी हॅव टू बी केअरफूल ही इज ओन्ली कंप्लेनिंग म्हाका पोट समना डॉक्टर म्हणची मांद्र ताणें तितलें सिग्निफिकन्स ताका व्हरलेलें गॅस्ट्रीक हें म्हूण वखद म्हूण बरचें जायना अति एसिडिटी म्हणल्यार एक प्रॉब्लेम आसा हाका कारण कसलें आणि हाजे सुकून समाधान कसलें एसिडिटी इज अ स्पेसिफिक कॉज एसिडिटी म्हळ्यार आमी जठरा म्हणलें पळयत तें एसिड प्रोडक्शन चड जावचें केलाव जनांक बाई बर्त तें सेल्स एसिड प्रोडक्शन सेल्स चड आसून आम्लीयते म्हूण आसता एसिडिटी आसता म्हणजे केलाव जनांक डिपेंडींग अपॉन तांगेले फूड हॅबिट्स कशें आसता मनशारी एसिडिटी चडता एसिडिटी चडच्याक फूड मागीर स्ट्रेस लेवल मनशालें एक्टिविटी एड्रिनलिन फ्लो हाजेर हें आसता एसिड प्रोडक्शन जाता एसिड प्रोडक्शन थॉट्सा वयरी ते पावलो एक्सपेरिमेंट आसा आनी फूड खंयचेय स्ट्रेसफूल थॉट आयले कुडले एसिडिटी चडता फुडाचे थॉट आयले कुडले एसिडिटी चडता ते बैबर्त आस एकय बिकॉज ऑफ सर्कमस्टन्सेस एकल्याक आस म्हूण जाल्यार ते आमी उणी जावची वरी कसं नाही वखद दिवंक जाता आयदर बिहेवियरल काही मेडिसीन एकय तें अल्सर म्हूण पुरो प्रोग्रेस जाता वीच वील ताजी मागीर कॉम्प्लिकेशन जावची चान्स आसता नाही जाल्यार ते गॅस्ट्रीक जातना केलो जनांक ते गरम मसाल्याचे आयटम खेल्यार पुराय डेंक येता तशे प्रमाण म्हणटात आनी हय समाधान कसलें ताका युजली आमी फूड गॅस पोट्टांत जावचें जायना म्हूण ना मेन्शन केल्ले वरी ते फूड आयटमांनी जाता जाल्यार पोट्टा आसची मुखाल अशी गॅस आमी उश्ट्या वट्ट गिळ्ळें गॅस आमी उश्टी गिळतना उदक पितना खातना तें फुडल्यान सांगलां जेवण म्हळ्यार एक पुजीशी आमी तें हें कोरका क्रमार कोरका म्हूण आमी करनाचे आमी गडबिडीर जेवता ती तशी एक उलोवचानच म्हण पळय ताचे खातीर म्हणचें तें मस्त गॅस पोटां भितर गेल्यार वारें पोटां भितर गेल्यार तें मुखार वचचें ना तिलें ब्लॉक जाता केलो पंता ते म्हळ्यार आमी आतां उदका पायपान ती एअर लॉक जावचें म्हण पळय तशें हें तशें आसतना तें मागशी वचचें ना तिलें मुखार वचचें जाल्यार पोट फुगून आयले वर जाता एटलिस्ट ते भायर आयल्यार रिलीफ जाता तेन्ना ढेंक येवच्यो पड जोर लायक जेवण जाता ढेंक म्हळ्यार तेची जाल्यार तें मुखार वचून अर्द वाटेर शिरकलें शें जाल्यार पोट समना अशें एक फिलींग जाता तें इट इज नॉट एंटायरली चिक्के आमी तें मॅन मेड म्हणून सांगेत आमगेले गडबिडी जिवनान तशें जाता तें ते एसिडिटीक आनी स्ट्रेसाक कसले संबंध आसा गी एसिडिटी आनी स्ट्रेसाक आसा स्ट्रेस जाल्यार कुडले मनशान म्हळ्यार आतां आमी स्ट्रेस म्हळ्यार एक ताजे अर्थ विंगड जाला कामाचे स्ट्रेस घरकडचे डोमेस्टीक स्ट्रेस म्हण फुडें स्ट्रेस म्हळ्यार भंय स्ट्रेस म्हळ्यार रानावांतान मनशान वागा स्ट्रेस तशी जिवा प्रश्न आशिल्ली तांत तशी बॉडी सडनली कितली की पुरो हार्मोन प्रोडक्शन कोर न्हू फियर फायट ऑर या म्हण रेस्पॉन्स म्हणटा पळय ताका तयार करता तशें लॉट ऑफ मस्त हार्मोन्सान प्रोड्यूस जावत निमती ते हार्मोन्स एक मन बॉडीन प्रोड्यूस जाल्यार विंगड ऑर्गन्सा वयर ताजें हें आसता ब्लड प्रेशर चडता एसिडिटी चडता ब्रिदींग फास्ट जाता हें पुरो आमकां फायट रेस्पॉन्स रेडी करता आजी काल फायट रेस्पॉन्साक कांय मोल ना ऑफिसांत बसून काम करतना जाल्यार बॉडी भितर तशी रिएक्शन आनी कितें जाता स्ट्रेस जाल्ले कुडले सो आमी स्ट्रेस मॉडिफाय करता शिवाय स्ट्रेस आसल्यार जावची रिएक्शन मॉडिफाय करता तितलें सुलाभ ना कित्याक म्हळ्यार तांकां आमकां जावका आशिल्लें रिएक्शन ब्लॉक जाता वखदान ब्लॉक केल्यार आतांचे परिस्थिती पळयल्यार चडतावत जन वर्क फ्रॉम होम करता आसाची तांणी वेळवेळाक समज तांकां आहार घेवच्याक साध्य जायना त्या म्हळ्यार तितलें तांकां काम आसता वर्क स्ट्रेस तितलें आसता तशें आसतना तांणी एसिडिटी सुकून पार जेवच्याक कसले तांकां उपाय आसा गी हय म्हळ्यार डेली रुटीनान डिसिप्लीन हाडली शिवाय तांकां चुकून घेवचें जायना वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार फस्ट आयकता जाल्यार सुलभशें दिसता एक्चुअली चड काम दिता ती वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार 5 घंटे जाले म्हणून उठचें ना पळय तशें जावन न्हू आमी तें एम्प्लॉयर्सांनी हेल्प करता तांतू बट देन आमी एटलिस्ट टायमाक फूड घेवचें ते जावं एक ब्रेक घेवचें रेस्ट घेवचें तें पुरो केल्ले शिवाय स्ट्रेसा चुकून घेवचें जायना स्ट्रेस म्हळ्यार आमी मेंटल स्ट्रेसा चुकून आमी कशें की प्राणायाम करून की विंगडाची चुकून घेवचे शिवाय फूड घेवचे रेग्युलर ना जाल्ले कुडले फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो सफर्स आमी व्हरलेले खंयचेय नॉन मेडिकल अंतू
ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ कंट्रोल फिजिकल ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ आज 1 ಗಂಟೆ जेवलो पाय जेवनी पर 4 घंटे देवलो तशी केल्या री बॉडी गेट्स कन्फ्युज्ड आज मनशाने 1 घंट्याक जेवण घेतल्या री पाय अराउंड 12:30 ते रेडी जावन बसता आज जेवण येता म्हणून त्याने आम्ही जेवणी म्हळ्यार त्या कन्फ्यूज जाता परत त्या 1 घंटा रेडी आसना तशी जाता तशी जावन वी टू सम एक्सटेंट तशी रेडी 1 घंट्याक टाइम म्हणून जेवणा बस नाही जाल्यार री ताका चिक्के एक रुटीन आमी फॉलो करता जाता रुटीनली डायटरी रुटीन मागीर चिक्के ब्रेक घेवचे मागीर चिक्के आमी आमगेले मटाक कोरयेता म्हळ्यार चिक्की मटाक ब्रिदींग एक्सरसायज योगा आनी करची जाल्यार आमी तें गोत आशिल्लें जाल्यार शिकून करता इट विल डेफिनेटली हेल्प टू द कंट्रोल द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस बट देर इज ए फिजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो विच इज आमगेलें डायट आनी हें पुरा आनी ऑफिस वर्क करतना आमी चिक्के घरकट जाल्यार चिक्के काम एंड क्वायट एन्श्योर करता जाता तो घरकडच्यान चिक्के हेल्प करता जाता तशें पुरो केल्यार टू ए लार्ज एक्सटेंट इट मागीर तें स्ट्रेस उत्पन्न जावचे सोर्स आसा पळय तें काम तें इज नॉट एंटायरली इन द कंट्रोल ऑफ द पर्सन दॅट पार्ट यू हॅव टू लीव इट टू डेस्टिनी निद्दा कणिक एसिडिटीक संबंध आसगी वय एसिडिटी म्हळ्यार एसिड पोटा भितर आसता एसिड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर डायजेशन एसिड नासल्यार वय प्रत्येक दावकता देखील एसिड ना जाल्यार बॅक्टेरिया म्हणटा पळय इंटेस्टायन आशिल्ले त्या बरोबर वयर येता ते एसिड सोणा एसिड म्हळ्यार त्या पोटा भितर खंयचेय करगेसून करता पॉवरफुल एसिड आसता जाल्यार केलो उपरांत ते एसिड पोटा भितर दवरचे सिस्टम चिक्के लॅक्स आसता त्या निद्दल आड सरलेले कुडले ते एसिड वयर येवचे रिफ्लक्स म्हणटात रिफ्लक्स जाल्यार निद्द चिक्के कश्ट जाता पोटान ते हार्ट बर्न म्हणटात ते हार्ट बर्न शे जाल्यार तें चिक्के न्हिदेक इंटरफियर करता मागीर गाबरी जाता हार्ट बर्न म्हणटा कसंकी म्हणून हार्ट अटॅक की म्हण तशें परत जाता ताका एक सिम्पलेस्ट सोल्युशन करून पळोवचें म्हळ्यार एक जेवण जाता मिनिमम 1 घंटो न्हिदोवचें नज आयडियली 2 hours यू हॅव टू वेट एंड ट्राय टू स्लीप ऑन युअर लेफ्ट सायड तेन्ना तें कसलें पोटा भितर आशिल्लें एसिड न्ही तें रुमी पार्ट तें पोटा भितर आशिल्लें जाग आशिल्ले जाग्यार रूम आशिल्ले कडेन वचून बसता रायट सायडान न्हिदल कुडली तें फूड पायपाक स्ट्रेट जावन येता तो मातशी रिफ्लक्स जावच्याक हें जाता गॅस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स म्हणजे GERD म्हणटा गॅस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज आता तुम्ही निद्देचे विषय तुम्ही सांगले जशी उद्दा पिवच्याक ताका कसले संबंध आसगी उद्दा म्हणा चड पिल्यार एसिडिटी उणी आसचे तस कसं वय ना दॅट इज सिंपल केमिकल रिएक्शन तूं उद्दा चड पिल्यार कुडले डायल्यूट जाता सो दीट इज ऑलवेज दिस थिंग एंड डायल्यूट आसल्यार फूड मटेरियल चिक्की ते मुखार वचचे हेल्प जाता ते मलावरोध म्हणटा मलावरोध म्हळ्यार कन्नडांत मलबद्धते कॉन्स्टिपेशन म्हणून कन्नडांत इंग्लिशांत या मलावरोधाक कारण कसले आनी कोणाक एक मनशाक मलावरोध असल्यार ताणें खंयचे डॉक्टराक पळोवप नाही हें वेरी कॉमन सिम्टम जाल्यार खंयचे डॉक्टराक पळोवप म्हणजे युजली एजा वयर वता चेडू हें जाल्यार युजली पिडियाट्रिशियन मागीर जाल्लेल्या चेडवाक मोशन वचचें न्ही म्हणून जाल्यार दॅट बिकम्स ए व्हेरी सिग्निफिकंट कंडिशन जाल्लेल्या चेडवाक ते इमिडिएटली पिडियाट्रिक सर्जनान पळोवंक जाता बर्थ डिफेक्ट कसलें आसा की म्हणून अदरवायज हड्डांक युजली एक 2-3 दीस चुकून वचचें न्ही म्हळ्यार maybe any physician can give a treat or your family doctor can otherwise आम्ही usually आयचे काल अंतू गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट म्हणून आसता पळय तांगे लागीं रेकमेंड करचें इता म्हळ्यार एस्पेशली एज जाल्ल्यांक 40+ आशिल्ल्यांक खाली अंदाजे एक ट्रीटमेंट करचे समजायना अप्रुपाक एंडोस्कोपी दावकता म्हळ्यार कोलोनोस्कोपी म्हणटा ती ते नाक म्हण जाल्यार तांणी म्हणचे लायक चेस्ट पेन आसल्यार एक टायमार पुरो जाण ट्रीटमेंट करताले आज आमी कार्डियोलॉजी ओपिनियन दावका एटलिस्ट एक ECG दावका म्हणटा पळय तशें दाव न्हू हें खाली मलबद्धते आसल्यार मात्र मोशन वच्चें न्ही म्हणटा मात्र ऑफकोर्स यू नो ए सर्जन एकाय लागीं सर्जनान मात्र आसचें तालूक प्लेसार आसता सर्जन कॅन सी बट इफ देर इज ए ब्लिडींग हें तातूंत फस्ट हय कारण कसले मलावरोधाक कारण कसले मलावरोध म्हळ्यार युजली तशी सर्जिकल कारण आसना 9 out of 10 केसेस बॉवल डिस्मोटिलिटी म्हणटा डिस्मोटिलिटी म्हळ्यार फूड जीर्ण जातरीची ते मला म्हणटा पळय मुखार वचना
पाईपा भितर उदक वचच्याक आनी इंटेस्टायना भितर मोशन मुखार वचच्याक चे व्यत्यास आसा केलो पण ते डिसऑर्गनायज मुवमेंट जावन मोशन मुखार वचचे ते राबता ताका भितर पुरा ते मॅनोमेट्री म्हणून पुरा करता ती ते ऑर्गनायज ऑर्डरली मुवमेंट ऑफ द मोशन नातिल्ली ती generally it is the reason for constipation. This happens mostly in diabetics. 9 out of 10 times anybody who complains of constipation is also a diabetic. अति गर्भावस्थेरशी महिलांक या आयरन टॅबलेट घेतना मस्त जनांक कॉन्स्टिपेशन मलावरोधाचे प्रॉब्लेम आसा तांक तुम्ही तांकां वय त्यांनी युजली आयरन टॅबलेट दिनातील उपाय ना आयरन टॅबलेटाचे एक सायड इफेक्ट यान जावचेंची कसं मलबद्धतेची जाल्यार ताका तांणी दितना मायल्ड व्हेरी मायल्ड लॅक्सेटिव्ह आनी उदक चड पिवचे सांगचे पुरो करता ती म्हणजे एकदम पावरफुल वय 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 मागीर मस्त पावरफुल लॅक्सेटिव्ह दिवचे चुकी जाता तांकां जाल्यार मायल्ड लॅक्सेटिव्ह युजली दितात तांकां तशी ते गायनेकोलॉजिस्टान दितना तांकां ते दे आर कॉन्शियस दॅट दीस इज ए प्रॉब्लेम सो जनरली दे कसं ते रेमेडी तांणी सांगता ती मलावरोधाचे कसले दुष्परिणाम जे आसा की मलावरोधाचे मलबद्धते दुष्परिणाम कसं म्हणल्यार व्यक्ती ताजे विशीं आलोचन करचें सुरू करता इफ ही एल्डरली पर्सन आसा तांची एक सिनेमा येईल पळय पीक उगी कशी तांगे लायफाची टॉयलेटा वचची हाजे सुतमुत आसता टॉयलेट समज दायन जालें सकाळी मोशन दायन जाल्यार फूड घेना ती एंड दे विल बी इरिटेबल एंड वन थिंग लीड टू अनदर तशी अदरवायज कंप्लीट मोशनय वच्चे न्ही वारय वच्चे न्ही म्हणटना दॅट बिकम्स ए व्हेरी सिग्निफिकंट कंडिशन ते इट हॅज टू बी पेशंट नीड्स टू गेट एडमिटेड अदरवायज मोशन 2 दीस थंय वच्चे न्ही म्हळ्यार ताका मेडिकल कसलें मस्त सिग्निफिकन्स ना एनीबडी हू गोज टू द टॉयलेट 2 to 3 times per day to a person who goes once in 2 to 3 days all are normal म्हणस as long as that is their routine मस्त काळजी करून तशी चलते असं म्हण जालें ती 2 दीस मोशन जायना तितले कुडले कांय ते एबनॉर्मल म्हण नाही दिसा 2 की 3 पर्यंत गेले म्हळ्यार एबनॉर्मल म्हण नाही अर्थ चेंज जाला जाल्यार मात्र आमी आलोचन करता अते गुदद्वार या एनस हंत सुकून रक्तस्राव जेवच्याक कारण कसले सर्जरी दिस हें म्हळ्यार सर्जरी आमी ओपीडी पेशंट लॅक घाल्यार 30% जन ह्या प्रॉब्लेमांनी येतात त्या कसला म्हळ्यार तांचो कॉमनेस्ट ब्लिडींग आयली म्हळ्यार पैल्स म्हणून नांव दवरतात जस्ट लायक इंग्लीश आशिल्ले कुठले ऑल आमगेल्यान तो आसा ऑल दॅट इज ऑल द वायट इज नॉट मिल्क ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट तशी जी ऑल दॅट ब्लिड्स इज नॉट पैल्स म्हण आसा पैल्स कॉमन कंडिशन जाल्यार पैल्स खंय तरी म्हळ्यार वर्ल्ड पॉप्युलेशनांतू 30% जनांक खंयची एक हंताचे पैल्स आसा म्हणटात सो पैल्स आसल्यार मनशाक कसं व्हडलें अनारोग्य म्हण न्ही जाल्यार तेंची म्हूण आमी सेल्फ ट्रिटमेंट करचें आनी चुकी जाता पण अप्रुपाक पैल्स नातिल्ले विंगड आसता ते आमी एक ते पिक्चर घाल्यार हें करयता ते पळयता तूं फस्टाचे लेफ्ट वयर आसचें लेफ्ट सायड पिक्चर ते पैल्स भायर आयिल्लें तर रक्तनाळ व्हड जावचें आनी ते प्रोट्रूट जावचे ते प्रोट्रूट जावचे मात्र सिमटम आसता केलो पण मोशन वतना कसं की भायर येता डॉक्टर म्हणून मागीर केलो पण ते ग्रेड आसता ताजितल्या भितर वचचें जाल्यार ताका ग्रेड 2 म्हणटा ती भायर येना जाल्यार ग्रेड 1 पुश केल्या भितर वच म्हणटा जाल्यार ग्रेड 3 पुश केल्यार भितर वचचें म्हणटा जाल्यार ग्रेड 4 म्हणटा ती ग्रेड 3 म्हणटना युजली पेशंट येवचे सुरू करता कित्याक म्हळ्यार दिसान दीस पुश करतना भंय करता ताका एकय मागीर ते मोशन गट्टी आसतना मोशन येवचे वाटेर हे आडस म्हणटना ते ब्लीड जाता ताका घाय जावन ब्लीड जाता तेन्ना ते बुळबुळ ब्लीड जाता आनी चिक्के भंय करता एक्चुअली ते भिवची तितली ब्लिडींग पैल्सान जावची भारी उणें जाल्यार ते पळयता आनी भंय जावन येता ती ते कॉमनेस्ट रिजन मागीर तेंची वयरच्या सायडार रायट सायडा आसचे ते फिशर एक घायसो ते सन एक चर्म स्प्लिट जावन आसता रगत काही 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप येता तेव्हा मोशना लागून येता जाल्यार धुके कंडापट आसता केलो बायल मनशांनी सांगचे आयकलां हांव टॉयलेटाचे नांव पळयलां भयंकर तांकां कित्याक म्हळ्यार तांकां बायल मनशांक टॉयलेटा वचच्याक आनी रिस्ट्रिक्शन हें आसता खंय म्हळ्यार तशी आमी पोस्टपोन केले कुडले ते मोशन हार्ड जावन इट बिकम्स सो मच मोर डिफिकल्ट टू पुश इट आउट लेटर
ते घाया लागून येवन ते गुण जावचे आयकना दॅट इज फिशर. थर्ड वन की रॅर कंडिशन ते प्रॉक्टायटीस म्हणटाची ते भायर चुकून कळना पेशंटाक कसलें कळना रगत वता म्हणून घडी वता पयलीं सान तूं मोशन जाता मान रगत येवचें ताजे इतल्याक हें जायना दिसा 1 जावं 2 पंत नॉर्मल मोशन हें तशें न्ही घडे दिसा 7 8 10 पंत मोशन जाल्ले वरदान रगत वता. हांव ह्या प्रोग्रामात यूस जनाक कसन दावका म्हळ्यार ते चारीचे लोवर ते रायट सकल आसून रायट सायड आसा पळय दॅट इज अ रेक्टल कॅन्सर. वय ते अप्रुपाक ते एक 45-50 वर्ष जाल्या नंतर एक 100 जणांक ब्लिडींग म्हळ्यार एकले जावं 2 जणांक तें आसता रेक्टल कॅन्सर. तेच मनशाक सकल पयलसे आसचे पुरो बिकॉज पयल्स इज व्हेरी कॉमन. तशें म्हणून अंदाजे पयलसा ट्रिटमेंट दिल्यार ताका चिक्की बेटरशें फील जावन कॅन्सर अशें कळची डिले जाता. तशें जावन ब्लिडींग आशिल्ले प्रत्येक मनशान डॉक्टरा लागीं ते जनरल सर्जन एटलिस्ट येवन ते आमी प्रॉक्टोस्कोपी म्हणून करतात सदां एक मेटल इन्स्ट्रुमेंट घालून सादारण एक 10 सेंटीमीटर आमकां दिसता तातूंत 9 out of 10 टायम्स ब्लिडींग जावचें कारण आमकां थंय दिसता. ताजें खंयची तें कारण आसा म्हणून पयलसांनी फिशर आसल्यार ताका फर्दर एक्शन आमी काण घेता ती प्रॉक्टायटीस जावं रेक्टल कॅन्सर अशा पुरो म्हणून जाल्यार ताका मागीर गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी सिग्मोडोस्कोपी जावं कोलोनोस्कोपी म्हणून करता. ते मलावरोध आशिल्ल्यांक टॅग म्हूण एक जाता एनल टॅग म्हणटाची हाजे विशय आसा सांगता एनल टॅग म्हळ्यार ताका कसलेंय मेडिकल सिग्निफिकंट मसतना ते दुखता एक्चुअली ते तांकां दिसची टॅग मात्र टॅग तेता न्ही आमी टेस्ट करतना फिशर आसता घायो ताका सेंटिनल टॅग म्हणचे सेंटिनल म्हळ्यार सेंट्री ते एंट्री पॉयंटार आसचे म्हणून ते सेंटिनल टॅग ते मागीर आमी ताजी कसलें ट्रिटमेंट करता थंय काडटा ती बट ताजे निमती तें प्रॉब्लेम न्हय ताका ते फिशर आशिल्ले निमती फिशरात सकलचे चर्म सूज येवन चिके एक्स्ट्रा ग्रोथ जावन आसता तें एक टॅग आनी वरलेल कडेनय मोशन वच्चे जाग्यार सुत्ताय केलो पण विंगडिंगर स्किन टॅग आसता ते खंयचेय कारणांनी केलो पण ते रगत मांडील वयले जावन स्किन स्ट्रेच जावन तांची त्या जाग्यार स्किन एक पण स्ट्रेच जाल्यार उपास नॉर्मल जायना ते टॅग्स आसता ती विंगड कसलेंय प्रॉब्लेम ना जाल्यार मोशन वतना एक अवरोध शें जायना रगत येना कसलेंय भायर आयले वरे जायना म्हण जाल्यार भायराचे स्किन टॅग यू कॅन इग्नोर. आता चेरडूवालांतू ಕೆಲವು चेरडूवालांत मलावरोध जाता त्या मेनली कसं म्हळ्यार तांगेले ते मोशन पास करतना ताजे फर्स्ट पोर्शन विल बी बोलस म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हार्ड आसून मागीर स्मूथ आसता ताजे निमित्त तांकां फिशर अशी जावन तांणी टॉयलेटा वच्चाकय तांकां तांणी विकताची तशी तांकां डॉक्टर सांगता मागीर अजे मिठा उदका शांत बसोवका म्हणटा म्हटल्यार मायल्ड लॅक्सेटिव्ह दिताची असले चेरडूवालांत सुचित तंत्रेक असले समस्येक परिहार कशी पळोवप आमी नाही परिहार म्हणा ताका पिडियाट्रिशियन उलो न्हू टॉयलेट ट्रेनिंग म्हणून करता ती ते टॉयलेटाचे आमी कशी शिकोवका म्हळ्यार आतां सकाळीं 7 घंटे जाल्ले स्कुला वचचे टायम जाल्ले म्हणून हटारी मोशन करून जायना केलो पंता मागीर सांजेर येवन आतां एक चेडवान टॉयलेटा वचका म्हण दिसता म्हणटाना डिस्करेज करचे न्हय आमी आत्व करचे ते सकाळीं वचचे तशी ते म्हळ्यार दिसा 2-3 पण गेल्यार नॉर्मल म्हण केद नास की ते नेचर्स कॉल म्हण केद येता तेन्ना जमकल्यार ते मोव आसता स्टेटार येता आमी वॉलंटरीली कितली ताय आमी फोर्स करीत म्हळ्यार 2-2, 3-3, 4-4 दीस टॉयलेटा वचचे ना तितलें बसयत जाल्यार ते लास्ट आशिल्लें मोशन आसा पळय तांतूं चुकून उदक हें जावन एब्जॉर्ब जावन तें हार्ड जाता मागीर ते चेडा कंडाबट कश्ट जाता पळय त्या स्किनान मस्त सेन्सिटीव आशिल्ली ती ते भित्त मागीर बिल्ल्यार ते आनी काही पोस्टपोन करता तशें जावन लॅक्सेटिव्हान घेवन इनिशियल आमी तें कंट्रोल केल्यार ताका मागीर ते टॉयलेट ट्रेनिंग म्हणून जावंक जाता अदरवायज इट बिकम्स ए प्रॉब्लेम. ते हार्ड मोशन या हार्ड बोलस आशिल्ल्या मनशांक ते सॉफ्ट कोरका जाल्यार कसले आहार पद्दतीन कसले तांणी व्यत्यास कोरका पडटगी वय जनरली त्या फूड रिलेटेडची सिंपल सांगची म्हळ्यार हाय फायबर डायट म्हणटात आमी आतां रिफायंड हेंची करची निमती रेडी टू ईट फूड आसतना ते टेस्ट बड्सा वयर हें करून करतात ऑन द अदर नॅचरल फूड आमी घरकडे अनाद देवन करची वरी रंदेकायाची उपकरी काही आनी पुरो केळ्यान खेल्यार फायबर मस्त आसता ते फायबर मस्त आसल्यार ते अनडायजेस्टेड जावन बल्क फॉर्मिंग म्हणून जाता तेन्ना ते मोशन
ते हार्ड जावचे साध्य ना मागीर उदक पिवचें फ्रुट्स खावचें हें पुरो आसल्यार द मोशन विल बी बल्की एंड सॉफ्ट इजियर टू दिस ते खंयचेय तांतू चुकून उदक ड्राय जाल्यार ते हार्ड जायना तशें जावन न्हू बेटर टू गो टू कसलें हें नॅचरल वय गो टवर्ड्स द नेचर वय आनी एकदम नॉन वेजिटेरियन फूड आसल्यार नाही नॉन वेजिटेरियन परसे वायट म्हण नाही जाल्यार आमी युजली स्पायसी करून खाता ती बॅलन्स करून खावका आनी ताजे वट्टू नॉन वेज खाताना आमी ते ताजे वट्टू सॅलड्स दवो उदक फ्रूट ज्यूस दव पुरो घेतल्यार वी कॅन बॅलन्स द टू तशी आहार मुख्य वय 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 पोट्टाच विषय म्हणचे हांवें प्रत्येक आहार म्हण न्ही पोट्टाचे समस्येन तूं द फूड वी ईट and plays a significant role. There is no doubt about that. अति मलबद्धतेक या मलावरोध जेनेटिक प्रॉब्लेम गीता मळारी वंश पारंपर्य नसतगी मळाव सोसल्या चरडवांक तशी नात्रांक तशी नाही थियरिटिकली इट इज पॉसिबल म्हळ्यार ते मोटिलिटीज हे न्ही केलो पण आसता जाल्यार आसतना ते चेडपणारी येता चेडपणारी आयल्यार वय तशें वय त्यातनी कसं नाही आसच्या पुरशी वय अदरवायज एक 40 years नंतर येवचें इट इज एक्वायर्ड म्हणटा ते सो ताका मस्त कारण आसता व्यक्तीनच तें हाडून घेतिल्लें म्हूण न्ही फूड दवरचें पुरो आनी स्ट्रेस रिलेटेड आसता स्ट्रेस म्हळ्यार केलाव एक इरिटेबल बावल सिंड्रोम म्हणटा ती तांतू केलाव जेन्ना मोशन जायना केलाव जेन्ना जेवील गुडली मोशन जाता both it is called irritable bowel only at one extreme that bowel refuses to respond at one other extreme it responds every now and then तशी कसं नाही असतं केलं पण आता तुम्ही गुदद्वारा सुकून रक्तस्रावाविषयी सांगले हे जीव हानिकारक असते जाऊन असतं की रक्तस्रावा निमतीची हानी जावचें साध्य आसा म्हळ्यार दिसान दीस रगत वतर असल्यार एनिमिया जावचे चान्स आसता ते वर्म्सा निमती जाता केलो पण ते कळना आमकां ते ऑकल्ट ब्लड लॉस म्हणटात दिसा येदे तेंची अर्द चमचे वता असल्यार वस घेतल्यान वताना इट अमाउंट्स टू सिग्निफिकंट दिसता ते अति कॉमन जावन आमी आयकुचे एक प्रोसिजर म्हणत ताका एंडोस्कोपी म्हणून डॉक्टरला वचून एंडोस्कोपी करून हाडी म्हणून सांगताचे या एंडोस्कोपी म्हळ्यार कसले आनी हाजे अगत्य केन्ना पडचे ना एंडोस्कोपी म्हळ्यार एक जेनेरिक टर्म ते जेनेरिक टर्म म्हळ्यार खंय ते एक नमुन्याचे बॉडीचे कॅविटी आसा थंय स्कोप घालून पळोवचें म्हणून आतां आमी मलद्वार स्मॉल स्कोप म्हळ्यार ते फायबर ऑप्टीक मेकॅनिझम आसता तांतू ताज्या अदर एंडाक कसन ते चित्र दिसता ते फायबर ऑप्टीक स्कोपार कॅमेरा भायर आसता कॅमेराचें काम कसं म्हळ्यार ते भितर कसं नासता ते पिक्चर ते येयलां ते टीव्हीक पेटयत ते आमकां येद्रा बशिल्लो मनीस कशें दिसता की तशी एंटायर इंटेस्टायन पळोवचें जाता ते फुडें गॅस करून करचें आशिल्लें ट्रिटमेंट पुरो आजी काली स्पेसिफीक डायग्नोसीस ते आमकां दिसल्यार बायप्सी समीत काडून जाता आतां एंडोस्कोपी रोग निदान या रोगाक समाधान सोदून काडूंक कितले आमकां सहाय करता मस्त सिग्निफिकेंट 100% that there is no way of brushing aside endoscopy it is there to especially biopsy काणूची डायग्नोस जावची केला वस एक तांतू प्रॉक्टायटीस म्हणले पळय हांवें ताका ट्रिटमेंट प्रोलॉंग ट्रिटमेंट दाखयता अल्सरेटिव्ह कोलायटीस क्रॉन्स म्हणून पळय विंगड नांव आसता ताका ते रेलेवंट न्ही आमकां ताजी बायोप्सी करूनची हें करता बायोप्सी करता जाल्यार फुडली कालार ऑपरेशन करूनची पोट शिगुळूची सना एक बायोप्सी काडच्याक व्हडलें ऑपरेशन करता आशिल्लें गावका आशिल्लें आज काल ते एंडोस्कोपी म्हणून आमी ते अंत भितर घालची निमती एस्पेशली ट्युमर नासल्यार ट्युमर सकलच आमकां हाता मेळचे कडेन आसल्यार मलद्वारा लागीं भितर आनी एक ना म्हूण सांगूं जायना तशें जावन ते एंडोस्कोपी पुरो त्या टायमार हेल्प जाता आता एपेंडिसायटीस म्हणून आमी आयकल्यांची हे एपेंडिसायटीस म्हळ्यार कसले आनी हे कसं कारण येता एपेंडिसायटीस म्हळ्यार आता कन्नडार आमी करुळू बावला म्हणटा ती वय वय आता तांतू ते मदे चित्रांत ते एनलार्ज करून दाखयलां पळय सण्ण करुळू म्हणटाचे आमी सण्ण करुळू आनी दोड्ड करुळू जॉयन जावचे कडेन एक सनच एक एक्सटेंशन्स एपेंडिक्स म्हळ्यार आतां पुस्तकार एपेंडिक्स म्हूण आसा न्हू लास्टाक तशी एक ताका एटॅचमेंट म्हणून ताजे कसलेंय
लोअर एनिमल्स सांगतो ताजी कसले या पुरो सिग्निफिकन्स बट इन वय आत मोस्टली ते पेशंटाक कसलें प्रयोजन ना जाल्यार तांकां इन्फेक्शन जाता आनी ट्रिटमेंट करक जाता सो तांकां कसलें म्हळ्यार बिकॉज इट इज नॅरोनेस ते सपूर आशिल्ली ती तांकां कोयरूसो बैसुनू एक बंद वर्म्स बैसुनू एक बंद मोशनांत आशिल्लें कसलें पातोरसो बैसुनू तें स्वेल अप जाता तें स्वेल अप जाता आनी तें बर्स्ट जावचे चान्स म्हूण ताजी निमती तें सर्जरी कोरका एक लायफ थ्रेटनिंग कंडिशन जावचे चान्स आसा म्हूण तें एक आता अपेंडिक्साचे लक्षण कसं असतं एक मनशाक अपेंडिक्स आस की नागी म्हणून कळका जाल्यार त्या कसं नमनेच पुरा सिम्पटम्स या लक्षण दिसता युजुअली अपेंडिक्साचे इन्फ्लमेशन म्हळ्यार अपेंडिसायटीस जाल्यार फर्स्ट दिसू ते स्टार्ट जालेले दिसू व्यक्तीक कळना पोटात ते बोंबले येता येता खंय की म्हाका दूख येस म्हणून दिसता ताका ते वेग पेन दोन्ही दिसू ताका स्पश्ट कळटा रायट सायड खंय अपेंडिक्स येता पळय रायट लोअर अबडमन थंय दूख येस म्हाका म्हणून हे कळटा चित्रस जाल्यार वापस घालयत ते प्रिवियस चित्र ते पळय ते रायट सायड ते एक स्क्वेअर दाखयला पळय फर्स्टा पिक्चरान तूं त्या लेवलार दुखी स्टार्ट जाता दोन्ही दिसू फर्स्ट दिसू बोंबली सुತ್ತमुत्त आशिल्ली दुखी नेक्स्ट डे रायट सायड आयलें आनी एक या दोन पंत वॉमिटींग शें जालें ताप वयकी न्हय की आस इतली म्हळ्यार एपेंडिसायटीस आसची चान्स व्हेरी हाय दादले मनशालांत भायर बायल मनशालांत फिर बी चिक्के पिंगड कसलें ओवरी संबंध पळयलें पूण आसची चान्स आसा बट अशें आसा म्हण जाल्यार 2 जावं 3 दिसां भितर हें आमकां सिम्पटम दिसता म्हण जाल्यार मागीर ते आमी घेवन बसया हॉस्पिटलाक येवन एटलिस्ट एक अल्ट्रासावंड एक ब्लड टेस्टार 9 आउट ऑफ 10 टायम्स आसा की ना म्हणून करून जाता आता अपेंडिक्साक सम टायमार या सम समयांतू ताका आमी ट्रीटमेंट घेना नातल्यार कसले जीवहानी आसली जीवहानी जावची अप्रूप एपेंडिसायटीस 3 दीस मॅक्झिमम 5 दीस भितर सर्जरी करका म्हणटात करनी जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार बॉडी वील टेक इट्स ओन एक्शन प्रतिपंत ते बर्स्ट जावच्या बॉडी सणा ताजी सुत्त येवन बॉडीचे डिफेन्स मेकॅनिझम आनी व्हरलेले इंटेस्टायन आनी ताजे वयर पोवन तें बंद करून दवरता सेक्लूड करून दवरता तशें जाता आनी तांची इन्फेक्शन स्प्रेड जायना मागीर ताजेंतलें सेटल जाता ताका नॉर्मल कसं कन्जर्वेटीव ट्रिटमेंट म्हणचें तशी करून आमी वखद दिवन कंट्रोल जावचे वयर केल्यार आमी जावन केल्यार वैद्यान तसलें सांगू येता म्हण आसत जाल्यार तांचो प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार वापस येवची चान्स आसता ते तशें जावन सर्जन्सान पळयल्यार सर्जरी करका म्हणून सांगतात जाल्यार करनी जाल्यार अप्रुपाक एक 10 to 1 लाख इन्फेक्शन स्प्रेड जावचे चान्स आसा तेन्ना साना ऑपरेशना बदला व्हड ऑपरेशन करतात पळय त्याचे एपेंडिसायटीस आसो न्हू ते भेटल्यार ते तांतशे इन्फेक्शन भायर स्प्रेड जाता सेप्सिस जाता इन्फेक्शन जाता म्हणून सांगितलें 100% वय दॅट इज करेक्ट आता एपेंडिसायटीस येना तशी पळोवन घेवका जाल्यार आमी कसं करका एपेंडिसायटीस येना ताची पळोवप तसलें स्पेसिफीक कसलें हें ना आमी करूंक जायना जाल्यार एक कॉन्स्टिपेशन ना तें म्हळ्यार कॉन्स्टिपेशन जाल्यार ते एल्डरली पर्सन्सान चड अपेंडिक्स समहाव इट इज अपेंडिक्स चेडवांक येता 15 to 30 इयर्सान तशें जावन ते कसाला येता म्हणजे इज नॉट व्हेरी क्लियर ताजे कसाला येता म्हणून कळना ती कशी प्रिवेंट करची म्हणजे इज नॉट व्हेरी क्लियर सो एज ऑफ नाव देर इज नो डेफिनेट वे ऑफ अवॉइडिंग एपेंडिसायटीस लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी म्हणून करताची आनी एक ओपन सर्जरी म्हणून करताची अपेंडिसायटीस आशिल्ल्या मनशांक या लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी आणि ओपन सर्जरी मध्ये व्यत्यास कसले आणि खंयची केल्यार लायक ओपन सर्जरी म्हणजे पुढे खंय ते आमी ते अपेंडिक्स म्हणून दाखयलें थंयची घाय करून अपेंडिक्स काडचें आशिल्लें ताका अपेंडिसायटीसच वय म्हणून 100% डायग्नोसीस जावंक जाता पक्कन ते ओपन करून अपेंडिक्स नॉर्मल असं म्हणून दिसल्यार बाकी खंयची प्रॉब्लेम म्हणून ते साना गायन पळोवचें जायना एस्पेशली आता बायल मनशालान तूं ते ओवरी पळोवका गर्भकोशाले पळोवका म्हणून परत जाल्यार साना गायन पळोवचें भारी कश्ट ते मागीर ते साना गायन ते इंटेस्टायनान ताणच्या गेल्यार इंटेस्टायन डॅमेज जावचें म्हणून परत आशिल्लें लॅप्रोस्कोपाचें एडवांटेज कसं म्हळ्यार ते पोटा मदें चुकून घालची जाली ती इडी
पोट्टा भितरी उदरा भितरी इंटेस्टाइन दावो गर्भकोश दावो मागीर लिवर दावो पॅनक्रियास प्रत्येक पळोवचें जाता सो मागीर एपेंडिक्स काडचे पुरो पळोवचें जाता एस्पेशली बायल मनशालांतू ओवरी तेवय आतां आमी रायट सायडाक घाय घाला रायट सायड ओवरी पळयत म्हूण केल्यार लेफ्ट सायड ओवरी पळयत तितलें सुलभ न्ही तशें जावन लॅप्रोस्कोप केल्यार प्रत्येक एपेंडिसायटीस सर्ज वय म्हूण कन्फर्म जाल्यार सर्जरी सुलभ कन्फर्म एपेंडिक्स पळयता नॉर्मल आसा म्हूण केल्यार विंगड कसं आसा म्हूण पळोवचें जाता तशी लॅप्रोस्कोपिक बेटर वय वय ओके ते गॉल स्टोन्स म्हणून आमी आयकल्यांची हे गॉल स्टोन्स म्हळ्यार कसले आनी ह्या कसं कारण येता गॉल स्टोन म्हळ्यार आतां ताची तें चित्र घाल्यार आमी हें करता पित्तकोशांतू फातोर म्हणून त्या पित्तकोशाचे फातोर कसले आमी आलोचन हें करता म्हळ्यार ते म्हळ्यार ग्रीन कलर तें फातोर दाखयला गॉल स्टोन म्हणजे तें लिवरा प्रॉब्लेम आनी दिवचे न्हय ते लिवराचें काम पित्त म्हण बैल म्हण खंयची म्हणटा पळय आमी तें प्रोडक्शन करचें तें 90 गॉल्स तेवय 10% मात्र स्टोर दवरते अर्जंटाक आसता म्हण एक बॉडीन करून दवरलां आतां स्टोन ते 10% बैल आसचे कडेन जाता 90% आसचे कडेन जायना म्हणटना द प्रॉब्लेम इज नॉट विथ द लिवर प्रॉब्लेम गॉल ब्लॅडराचे गॉल ब्लॅडर कसले प्रॉब्लेम म्हळ्यार गॉल ब्लॅडर म्हळ्यार लिवराचे एक पित्तकोशाचे एक पार्ट पित्तकोशच ते पळय ते ग्रीन कलर दाखयलां त्या लिवराचे बारसल्यान पित्तनाळ ते इंटेस्टायना येवचे पित्ताचे कामाचे इंटेस्टायनांत वाटेर एक सायड एक बस स्टॉपशें हें गॉल ब्लॅडर ते पक्कन अर्जंट आमी फूड केल्यार कसलें तांत आशिल्लें भायर येता एक एमर्जन्सी रिजर्व कॅपॅसिटी म्हणून येता तांतू प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार त्या रिजर्व कॅपॅसिटी थंय आशिल्लें स्टॅग्नेंट पळय तांतू केलो पंता कोलेस्ट्रॉल आनी बैल सॉल्ट्स म्हण आसता कोलेस्ट्रॉल पित्त आमी जन्मांत कोलेस्ट्रॉल काय ना तरी लिवरा भितर कोलेस्ट्रॉल आसता दावकाची कोलेस्ट्रॉल म्हळ्यार वायट विशय म्हण न्ही कोलेस्ट्रॉलान जीवन ना आस म्हण जाता तरी आमकां हायपर कोलेस्ट्रॉल आसता आमी भायरचे उण करता शिवाय बॉडीन कोलेस्ट्रॉल विश म्हूण कांय ना लिवरा भितर आसता तें सोल्युशनान दवरच्याक बैल सॉल्ट्स म्हूण आसता ते दोनी बॅलन्सर आसूं खंयचेय कारणार बैल सॉल्ट्स जास्त चड जाल्यार एकय बैल सॉल्ट्स उणी जाल्यार कोलेस्ट्रॉल चड जाल्यार तें प्रेसिपिटेट जाता ताकाच स्टोन म्हणचे स्टोन म्हळ्यार कांय ते मार्गा पडचे लागीं स्टोनशे आसना ते पिट्टेशे आसता हय ओके या जेवच्या कारण कसं म्हणाल तुम्ही तेंची तें पित्ता भितर बैलां भितर आशिल्लें कोलेस्ट्रॉल वय तें सोल्युशनाचेकून भायर येवन प्रेसिपिटेट जाता ते जाना तशी कोरका जाल्यार कसं कोरका म्हळ्यार गॉल स्टोन्स उत्पत्ती जाना तशी कोरच्या काही एक कसं म्हळ्यार आमी बॉडी फॅट उण कोरका आतां तें डायरेक्ट एविडन्स ना ताका जाल्यार आमी आतां कोणाक गॉल स्टोन जाता म्हणटना फॅट फर्टायल फिमेल ऑफ 40 or 50 म्हणटाचे मेडिकल सांगच्या इट मे नॉट बी द पॉलिटिकली करेक्ट थिंग टू से बट एनिवे फॅट म्हळ्यार बॉडी वेट चड आसल्यार एक फर्टायल म्हळ्यार डेलिव्हरीन जावन हें आसतना तांगेले हार्मोन आनी पुरो केलो टायप ऑफ हार्मोना निमती मुवमेंट पित्तनाळा मुवमेंट स्लो पडता फिमेल म्हळ्यार तांगेले प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्सा निमती अगेन ते पित्तनाळा भितर एक्टिविटी उण आसता खंय स्टेसीस जाता पळय खंय फ्लुइड स्टॅग्नेंट जाता पळय तांतू चिकोल भरचे चान्स चड इट इज द नेचर्स वे सो मेनी ऑफ देम आर नॉट आमी कांय ते आल्टर करूंक जायना अपार्ट फ्रॉम बॉडी फॅट फुड्डांत फॅट आसची उणी कोरका इट इज रिलेटेड टू डायट इन सम वे कित्याक म्हळ्यार आमी नॉर्दर्न इंडियांतू तांणी विंगड टायप तेल यूज करचे कडेन कुकींग इट इज व्हेरी व्हेरी कॉमन वय हांग इट इज नॉट सो कॉमन तशें गॉल स्टोन्स म्हळ्यार बायल मनशालांत चड कॉमन वय वय सामान्य जावन वय वय बट गॉल स्टोन पेशंट म्हळ्यार द डिफॉल्ट एजम्पशन इज इज अ लेडी आतां गॉल स्टोन आसा म्हूण जाल्यार वखद दिवन म्हळ्यार औषधां निमित्त ताका ट्रीट करूं येता की ताका शस्त्रचिकित्से ना ना ताका म्हळ्यार तें एक नोशन आसा तें फुडें 20 years बॅक लॉट ऑफ एन्थुजियाजम आशिल्लें मात्रेर तें गरगुसावर करचें म्हणून ऑन 2 counts इट फेल्स कित्याक म्हळ्यार आतां ते आमी पित्तकोशाचे प्रॉब्लेम म्हूण सांगताची ते प्रॉब्लेमॅटीक एरिया थंय सोडून ताजे प्रॉडक्ट मात्र काडल्यार कसलें प्रयोजन ना वापस 6 months भितर वापस येता ते
अनेक ते एक स्टोन रियली फॉर्म जाल्ला म्हळ्यार जाल्ल्यान स्टोन करगसूत तसलें कसलें वखद ना ते एक पंत स्टोन कशकी गेल्लें म्हूण जाल्यार वापस जायना तशी केला पळय दिताचें ऑपरेशन जाता तरी पुरो विंगड खंयचें ऑपरेशन जाता तरी पित्त नाळाचें ऑपरेशन जाता तरी लिवर ऑपरेशन जाता तरी पुरो दिता ती बट इट इज नॉट ए डेफिनेटीव वे तें बैल सॉल्ट्साची मात्रान दिता ती आम्ही सर्जन्सान कसं म्हणचे म्हळ्यार ते फॅक्टरी थंय दवर न्हू आमी प्रॉडक्ट आल्टर करच्या मॅनिपुलेट करच्या करतू ना अँड इट इज नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द बॉडी गॉल ब्लॅडर ना म्हण जाल्यार बॉडी डज नॉट रेस्पॉन्ड इन ए नेगेटिव्ह वे सो अगत्य म्हणे वच ते म्हळ्यार 90% बैल डायरेक्ट पोटा वत काय आनी 10% वचना तेच जावन जनरली गॉल ब्लॅडर सेव करचे खातीर आमी स्टोन मात्र काण गॉल स्टोन सोडचे तप्प जाता तशें जावन गॉल ब्लॅडर काडटात परमनंट सोल्युशन इट इज तशी त्या मागीर केलो जन म्हळ्यार किडनी स्टोन मात्र काडटा न्हू म्हण तशें पॅरलल तांडून तशें सांगतात आता चिके फूड तुम्ही सांगले कोलॉनोस्कोपी म्हणून आणि कोलॉन कॅन्सर म्हणून म्हणले ह्या कोलॉनोस्कोपी आणि कोलॉन कॅन्सराक कसले संबंध आसवे म्हणजे कोलॉनोस्कोपी म्हळ्यार कसले आणि त्या कोलॉन कॅन्सरान कशी उपयोग करते कोरेता म्हणून कोलॉन भितर एंडोस्कोपी करच्या कोलोनोस्कोपी म्हणजे एंडोस्कोपी जेनेरिक टर्म कोलोनोस्कोपी म्हळ्यार आमी मलद्वारा भितर चुकून ते चित्रस का पण ते अंतू भितर तशी दिसता ते कोलन म्हळ्यार ते लार्ज इंटेस्टाइन कोलन म्हणचे ते सकाळचे एंड मलद्वार थंय चुकून एक एंडोस्कोप म्हण घालता सपूर एक हेशें आसता दाटाची वायरशें ते तांतू भितर फायबर ऑप्टीक सिस्टम आसता म्हळ्यार ताजी टिप्प खंयची पळयता त्याच पिक्चर भायर हाडून सोडता भायर ताका अटॅच केल्यान कॅमेरा ते कॅप्चर करून टीव्हीक पेटयता दॅट इज कोलोनोस्कोपी आतां तें पळयलें रायट सायडाच्या पिक्चरान तूं एक अर्ली स्टेज ट्युमर दिसता पळय हें आमी ऑपरेशन करून इंटेस्टायनाक भायर चुकून आपल्यार कळना कित्याक म्हळ्यार भितरचें इंटेस्टायना भितरचें पिक्चर आमी ट्युमर आतां ते ब्लू एकडचे अंत आशिल्लें ते ट्युमरशें दाखयलां पळयता न्ही तितली व्हड आसल्यार आमकां ऑपरेशन करतना भायर कळटा फर्स्ट स्टेजार न्ही तें रायट सायड आशिल्लें तें एंडोस्कोपीर मात्र कळटा केलो पण तें ट्युमर थंय वचून आसना पॉलिप म्हणटा ते सनच आसता तें बायोप्सी केल्यार तांतू केलो पण खंयची स्टेज ग्रेडिंग म्हणून कळटा हाय ग्रेड लो ग्रेड म्हणून तेन्ना पेशंटाक फॉलो अपार दवरचें जाता सो दॅट इट डजंट चेंज ओवर इन टू कॅन्सर ना ना ते काडका ते बायोप्सी ते एंडोस्कोपी ऑब्झर्वेशन दवरता म्हणलं त्या पिरियडान तो नाही तुम्ही त्या पॉलिप ग्रो जाता की ना म्हणून पळोवचें वय 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 आशिल्ली पॉलिप काडटा ती जाल्यार एक पंत एकल्याक पॉलिप जाली म्हळ्यार इज ऑलवेज ए कॅन्डिडेट फॉर मोर पॉलिप ते फॉलोअप कसं म्हळ्यार ताका वन्स ए इयर वन्स इन 6 months कोलोनोस्कोपी करचें सांगतात ते खर्चो एक विशय वय जाल्यार आज काल तांकां कितले एक्सपर्टीस आसा म्हळ्यार हांकां एक्सपर्ट्सांक ಒಟ್ಟು 5 मिनिट भितर करून काडटात तांते फुल कळटा वय ते म्हळ्यार दिसता पळय वय दिसता तशें जावन ताका कसं नाही अल्टरनेटीव ना कितलेय बुदोवन जाल्यार स्कॅन दवो अंत दवो कळना एंडोस्कोपी is irreplaceable way colonoscopy irreplaceable especially एक पण एक polyp on दिसली म्हण जाल्यार ते every polyp should be biopsied that is the dictum every polyp should be biopsied मागीर तांचे रिपोर्ट कसो येता म्हणच्यार फॉलो अप कितले रेग्युलरली कितले स्ट्रिक्ट दावका म्हण कळटा आता तुम्ही कोलोनोस्कोपी करताना एक पॉलिप मेळ्ळी म्हण जाल्यार तेच तुम्ही त्या कोलोनोस्कोपी मुखारय वय 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 एंडोस्कोपी वय एपेंडिक्स आसची जाग ताई सीकम ताई ऑलमोस्ट ते स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइन जाता पळय ताजी भितरी अबाउट 30 सेंटीमीटर वतात गुड एक्सपर्ट एंडोस्कोपीज सो दॅट थंय कसं नाही आसल्यार तांकां केलो पण आमी नमगनाची ट्युबरक्युलोसीस समीत थंय तर आसची म्हण आसा ट्युबरक्युलोसीस वन डिसीज दॅट कॅन एफेक्ट फ्रॉम द ब्रेन टू द नेल्स खंय येवची चान्स सो थंय पुरो आसल्यार ते बायोप्सी काडल्यार ते स्पेसिफीक ट्रिटमेंटा निमती वच्ची वरी कोरयता तशी ते कोलोन कॅन्सराचे लक्षण कसं पुरो आसता ते कोलन कॅन्सर ते आमगेले देहाचे राईट साइड कोलनांत की लेफ्ट साइड कोलनांत आसा म्हण दिसता वय राईट साइड कोलनांत मोशन हे लिक्वीड आसता तशें जावन कोलन ब्लॉक जायना ट्युमर जाल्यार मलबद्धत येवची उणें मलावरोध जावची चान्स उणें जाल्यार येदे दिसान दीस तें ब्लीड जाता जाल्ली ती व्यक्तीक एनिमिया येता आनी जिके एक नमुन्याचे लॅक ऑफ एपिटायट ट्युमर आसची निमती 50 वर्ष मनशाक आतां एक डायट आनी पोटानांतले येवचे एनिमी विंगड आतां एक मिडल क्लास मनशाक एनिमी सडनली आयली म्हळ्यार
colon cancer is one thing they have to keep in mind. लेफ्ट साइड आता आयल्यारी मलद्वाराक लागीं लागीं कोलन येता आयल्यारी थंय कोलन हेची की सपूर आसता आनी मोशन हेची की गट्टी आसता तशें जावन ब्लॉक जावचे चान्स चड. अर्थ स्टार्ट जालें एक मिडल एज आनी बियॉन्ड दॅट पर्सनाक अर्थ लास्ट एक म्हयनो 2 म्हयन्याचे कुनू मोशन चमकट वच्चे ना म्हणचे पुरा आस म्हण जाल्यार देर इज अ गुड चान्स ही इज सफरिंग फ्रॉम कोलॉन कॅन्सर. ते कोलॉन कॅन्सर बायल मनशाचेर दादलो मनशाचेर तशें कसलें आसा की नॉट मच मार्जिनल डिफरन्स आसता जाल्यार ते वेस्टर्न कंट्रीसांतू चड कंपेर टू एशियन कंट्रीज म्हणटा ती रिसर्चर्स बिलीव आमगेलांतू आजी खंयची की फायबर आसता जाल्यार निमती वी आर लेस कॉन्स्टिपेटेड सोसायटी कंपेर टू द वेस्ट. कॉन्स्टिपेशन चड आशिल्लें कुठलें फूड आशिल्लें कार्सिनोजन म्हणटा पळय त्या बॉडीक चड कॉन्टॅक्टर आसता आनी ते इट डजंट गेट डायल्युटेड. आम्ही फायबर भायर वचना थंय आसून कोलॉनावर रिएक्शन करता असतात आनी रिफायंड फूड खावचे चड. सो द कोलॉन कॅन्सर इज कॉमनर दॅर बट मेल फिमेल तसन कसं मस्त व्यत्यास ना. आणि या कोलॉन कॅन्सराक आनीक स्मोकिंग या ड्रिंकिंग धूम्रपान या मद्यपानाक कसले संबंध आसा की म्हळ्यार तसल करतल मनशांक चड कोलॉन कॅन्सर जेवचे तशें कसलें आसा की नॉट दिस थिंग ते स्मोकिंग ह्या विशय तेन्ना कसलें कॉन्फ्लिक्टिंग हें येता इन्फ्लमेटरी बावल डिसीज आनी स्मोकिंग लायक म्हण थंय रिसर्च केलेले आसाची बट दीज आर ऑल नॉट अनकन्फर्म्ड देन वेस्टेड इंट्रस्ट अनप्रुवन ते डेफिनेट हायेस्ट लेवल ऑफ एविडन्स आमी उलयत जाल्यार ताका नाक कसलें कनेक्शन ना. आता कोलॉन कॅन्सर आशिल्ल्यांक चिकित्सा कशी कोलॉन कॅन्सरांतू डॉक्टराक पेशंटान कसलें एबनॉर्मल दिसले कुठले हॉस्पिटला येवका आनी डॉक्टरान हाय इंडेक्स ऑफ सस्पिशन म्हणटात अशें आशा पुरो म्हूण ताण सस्पेक्ट करचें इम्पॉर्टंट जाता. अर्थ एक 3-4 दिसा फुडें पेशंट ताका पेरिफेरल आमगेलो हॉस्पिटलाचे कुनू पेटयले ताका आश्चर्य जाल्लें ता येवचें आयकनाशिल्लो मागीर हांगा येवन हांव कोलोनोस्कोपी जातरी ते दीस संजेरी तो डॉक्टर म्हणाल म्हाका ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅದು ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿನ್ ಬಯಾಪ್ಸಿಡ್ जस्ट 3 days बॅक इदा म्हळ्यार तो पैल्स म्हूण येवन आसता आमी टेस्ट कोर ना तुका कसं की विंगड असं म्हणटना ताका आमी मागीर पेटयता ती आमी सांगला की तो येता जाल्यार आश्चापूर म्हणून आमी सस्पेक्ट करता. हाय इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डायग्नोस जातरी सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट. आणि दादलो मनशा युजुअली एनिमिया आसचे उणी ना बायल मनशाला वय ॲटलीस्ट वय मंथली ब्लिडिंग आनी ते आसता वय दॅट इज ट्रू. मागीर एस्पेशली आजकाली वर्म्सा निमती येन जावचे पुरा उणे आनी मॅलन्युट्रिशन निमती पुरा एनिमिया उणे एनिमिया आसले कुडले इट हॅज अ सिग्निफिकंट रिजन इन टुडेस वर्ल्ड. हर्निया म्हणून आमी आयकल्यांचे हर्निया म्हळ्यार कसले आनी हाचे लक्षण कसले. हर्निया म्हळ्यार इज एन आउट अँड आउट सर्जिकल प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आतां आमी ग्रॉइन म्हणटा पळय थोडे संदी म्हणून कन्नडार म्हणटा ती थंय एक पुगूटशें स्वेलिंग येवचें केन्नाय आसता म्हूण ना राबतना काम करतना पुरो येता न्हिदतान वता केलो पंता पुश्श केल्यार वता आनी खंगतान भायर येता दॅट इज ए हर्निया. हर्निया म्हळ्यार ताजे लॅटिनर तो रप्चर म्हणून मसल रप्चर जावन भितरी पोट्टा भितर आसका आशिल्लें इंटेस्टायन आनी भायर येवचें तें तांतू तें प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार तें भायर येयलें भितर केदोळताय भितर वतरता सुलाबेर तेदोळताय पेशंटा मस्त कळना बट तें भायर येयलें भायरीच केन्ना शिरकता म्हूण सांगूं जायना. तशें जावन हर्निया आस वय म्हूण जाल्यार मेडिसिनान तूं ट्रिटमेंट कसो म्हळ्यार हें कसो म्हळ्यार एडवायस कसो म्हळ्यार ट्रीटमेंट इज सर्जरी इट इज अ सर्जिकल कंडिशन ताका कसलें विंगड मात्र दिवन पळोवचें म्हूण ना. हर्निया मागीर दादलो मनशाला तो मस्त कॉमन म्हणटा वय तें इट इज ए एट वन लेवल आन्सर इज ऑब्वियस ते ग्रॉइन म्हणटा पळय थंय दादलो मनशालान तूं भायर ते टेस्टीस म्हणटा पळय थंय चुकून भितर वच्चाक वृषणा वीर्य नाळ आसता त्या वच्चाक एक वाट दावका पळय तशें मसल्सां भितर एक होल आसता ऑर्डिनरी आनी ते होल चेडू आवसूल पोटा भितर आसतना हय डिसेंड जाता टेस्टीस म्हणचें ते वृषणा पोटा भितर आसता थंय चुकून देवन येवची वाट ती तें वाट केन्नाय गॅप आसता त्या गॅपान चिकी विकनेस आसता ते वणटीक एक वट्ट करून आमी कितलेय आमी ते फिल केल्यार वीक आसता पळय तशें. हर्नियान तूं कसले प्रकार म्हूण आसा की हर्नियान तूं तेंची हें आमी आतां डिस्कस केलां इन्वायनल हर्निया म्हणून मागीर बोंबले लागीं अंबिलिकल हर्निया म्हूण येता
मागीर बायल मनशा चेडावत एक पळय हें ते ग्रॉइन हर्निया इंग्वायनल हर्निया जांगे वय वय जांगे आनी पॉट जॉइन जावचे ग्रॉइन इंग्वायनल एरिया म्हणटा ती नेक्स्ट विंगड पिक्चरस की नेक्स्ट पळय अंबिलिकल हर्निया बोंबली तें कसलें नाक कशें म्हणटात केला जन जाल्यार ह्या बोंबली सकलाची लार्ज इंटेस्टाइन आसता तांतूं भितर लार्ज इंटेस्टाइन शिरकल्यार इट बिकम्स ए बिग प्रॉब्लेम अशी ಸ್ವಲ್ಪ बొంబులు भायर येवची गर्भावस्थेन तेजेत ना चिल्ड वय चिल्ड सान चिल्डा म्हणचे गर्भिणाक वळे भितर प्रेशर चड जावन तें जाता त्या हर्नी न्ही तेवे हर्नियाची जाल्यार तें डिलिव्हरी जाता तरी तें सेटल जावचें पुरो म्हण एक आशा आसता जाल्यार एक पण ते मसल्स आनी टॅर जाल्यार परमनंट सोल्युशन जायना जाल्यार जाल्ल्या चेडवाक आसवय म्हण जाल्यार अप टू 6 years आमी राखुया ताजेतल्या हेल्थ होता त्याला यास म्हणून दिला हर्नी यास म्हणून दिला तक्का शस्त्रचिकित्सेची एक समाधान वय वय ना ना तन मस्त आलोचना करचें ना आता नेक्स्ट जलवृषण म्हण कसं म्हणजे हायड्रोसील म्हणटाची हाचे विषयी ಸ್ವಲ್ಪ सांगतावा ते अंडवायू म्हणून आंध्रवायू म्हणून परत म्हणटा ती तें वृषणा सुत्त फ्लुइड यान जावचें हें न्हय तें कसलें वृषण हॉट जावची न्हय पळय आतां एक्चुअली हें ऑपरेशन करचें तयार केलां तांणी फ्लुइड आसा तें भितर टेस्टीस नॉर्मल आसता व्यक्तीलें स्ट्रेंथ दावो हिंग कसलें तागेलें कसलेंय प्रॉब्लेम आसना जाल्यार तें कसो तें मस्त हॉट जाल्यार एक नमुन्याचें एम्बेरेसमेंट एक चमकता ना एक आड्डावणशी प्रत्येक एक प्रॉब्लेम जाता आनी ताजें सोल्युशन सर्जिकल जालें निमती बारी सिंपल आसा तें पळय तें सान तें हें कर न्हू तें फ्लुइड भायर काडू तें खंयची चिल्लां भितर तें हें जाता की सॅकां भितर तें ओपन कर न्हू ते वापस तें कलेक्ट जायना तशें करता तें एकच सिंपल मेथड ओटूची ते 10-15 मिनट भितर जाता सर्जरी ताजे बदला केलो जेन्ना आमी सर्जरी ना ती करता ती म्हणून पुरो एडवर्टायजमेंट करता ती तें एक पंत उदक कोणूय काडयत ते वापस भरता ते 3 म्हयन्यां भितर 2 म्हयन्यां भितर भरता परमनंट सोल्युशन दावक म्हण जाल्यार सिंपल आन्सर इज सर्जरी बट ते लायफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन तांत जावचे चान्स उणे इन्फेक्शन जाता केलो पंत जाल्यार हर्निया तितलें लायफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जायना बट ट्रीटमेंट इज अगेन सर्जरी जलवृषणाचें कारण कसं अगेन प्रायमरी आनी सेकंडरी म्हूण आसा प्रायमरीन तूं 9 out of 10 times स्वेलिंग ताका रिजन आसना एकय तें टेस्टिसा प्रोटेक्शना खातीर एक 5 ml फ्लुइड केन्नाय आसता वृषणाचें तें प्रोडक्शन चड जावचें एकय तें एब्जॉर्ब जावचें रेट उणी जावचें हाजे निमती जाता तें स्लोली ओवर ए पिरियड ऑफ टायम केलो पंत वृषणाची प्रॉब्लेमा निमती हायड्रोसील येवची म्हूण आसा तें सेकंडरी म्हणून तें आर्ता आयलें एक 2-3 म्हयन्यां भितर सडन वाड जालें म्हळ्यार आमी अल्ट्रासावंड कर न्हू वृषण कशें आसा म्हूण पळयतात तेन्ना हायड्रोसिला पशी ते वृषणाचे प्रॉब्लेम कसो आसा पळय तें इम्पॉर्टंट जाता हे हायड्रोसील साधारण खंयचे प्रायेचे जना येवचे हायड्रोसील जाल्ल्या चेडा दवर न्हू कोणाक कंजेनिटल हायड्रोसील म्हणूय आसा युजली यंगस्टर्साक आसता जाल्यार यंगस्टर म्हळ्यार मस्त सान न्हय अरावंड 30-40 years बट प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार साना आशिल्लें घेवन बसतात कितले की जन आतां मस्त तोंदर जायना म्हणून तशी आमी वय वय म्हळ्यार तांकां कसलें तें चिक्की जडावणशें सोडल्यार विंगड कसलें प्रॉब्लेम दिसना तशें जावन वर्स गटली तें हें करतलें आसाचें आमी खंयच्याय एजान तूं 60-70 वर्साचे पळोवचें दिसचें आसा आज एक एडमीट करून आयला 60 वर्सां पेशंट आता हायड्रोसिलाचे शस्त्रचिकित्से केलेले निमित्त कसले दुष्प्रभाव इज ए वेरी सिंपल सर्जरी तांत वृषणा कापड जागा वचना कोणी वृषणाचे ते हें पुरा कसं म्हणटात वीर्यनाळ म्हणटात वास डिफरन्स थंय तरी कोणूय वचना ते ताजे वृषणा सुद्धा एक सॅक म्हणटात तें ओपन कर न्हू ताजी उद्दा खाली कर न्हू वापस भरना तशें करचें तांत कांय ते आमी सांगता दिगस जाल्यार 10 मिनटां पळयतना भंय जाता वय भंय जाता तसलें ना तांत ते गंभीर प्रमाणाचे उदरशुले म्हणटाचे आमी पोटा दुख जेवचे हाका कारण कसलें जोर थर्डसूच्या जायना डॉक्टर मत्रात आनी पुरो येवची वरी जाल्यार कसलें प्रॉब्लेम आसताच म्हणल्याक आमगेल्या टिचिंगान म्हणटाचे राती कोणें डॉक्टर पत्र दिवचें येना नुस्तीची कसलें आसताच तूं तुका मेळ्ळें जाल्यार आनी कसलें की सोदूं का म्हूण तांचो कॉमनेस्ट कसो म्हळ्यार एक मुत्तांत स्टोन जावचें युरेट्रीक स्टोन कंडापडी दुखता म्हणटात तांत एक बायल मनशाक डिलिव्हरी टायमार कितलें दुखता पळय तें स्टोन लेफ्ट सायडार थंय मुत्ता किडनी चिकून
मूत्रकोशाक येवची वाटेरी बसला म्हळे ब्लॅडर स्टोन वय ते स्टोन मुखार पेटोवच्याक बॉडी ट्राय करता ते ऑलमोस्ट एक डिलिव्हरी भायर घालूंक ते डिलिव्हरी पेना तितलें जाता म्हणटा ती तातूंत ते आनी एक किडनी समजल्यार हेल्थाक कसं इमिडिएट थ्रेट ना जाल्यार पेशंटाक कंडापट दुखता आनी एक कसं म्हळ्यार एक भायल मनशाला तूं तें नेक्स्ट पिक्चर असल्यार कळटा आनी पळय ह्यान तूं हें बैल मनशान स्पेसिफीक ओवेरियन टॉर्शन म्हणटात ते टेस्टिस ओवरी म्हणटा पळय अंडाशय म्हणटा पळय तें एक नमुने ताका देंट सो आसता पेडिकल म्हणटात फॅलोपियन ट्यूब वय वय तें ट्विस्ट जाल्यार ताजें ब्लड सर्क्युलेशन उण जाता कंडापट दुखता तेन्ना तशें तें धांवन येवचे वर जाता तें मस्त वग्गी आयल्यार कुडले आयल्यार कसलें अनट्विस्ट करचें जाता की पळयत यंग पेशंट आयता म्हळ्यार सेविंग ओवरी इज इम्पॉर्टंट बट जनरली तें ओवरी काडची परिस्थिती येता खंयचे प्रायर येवचे चेडावत सना प्रायर येवचें म्हळ्यार सना म्हळ्यार तशें न्हय कित्याक म्हळ्यार तें फर्टायल एजांत येवचें फर्टायल एज कित्याक म्हळ्यार फर्टायल एजांत तूं ओवेरीची वॉल्यूम चड उण जाता आसता सिस्ट जाता बत्ता हें जाता तें जाता तशें म्हणटा तें केलो पण इट मायट गेट ट्विस्टेड आनी असल प्रॉब्लेम असल्यार कोणा पडोवं गायनाकॉलॉजिस्टाक मागीर जनरल सर्जरी येवन आमी डिटेक्ट करून तांकां पेटोवचें म्हणून आसा त्या म्हळ्यार जनरली क्लिनिकल गायनाकॉलॉजिस्ट कित्याक म्हळ्यार तांतूं ते ओवरी सेव करचे जाता की म्हण पुरो पळोवचें आसता सो इट इज अ प्रोफेशनल डिसिजन तांणी करता तें हक्क तशेल्यार ह्या दोन तुमी सांगिल्ले हक्क समाधान शस्त्रचिकित्सा तशेल्यार वय 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 ओवरियन टॉर्शन नाका आनी हक्क नाका युरेट्रीक कोलीक पण स्टोन आसा पळय ताका शस्त्रचिकित्सा दावको म्हूण ना ते एक पण ताजेतले वता मूत चड वच्चे वरी वखदान दिल्यार वच्चे न्ही जाल्यार आजकाल युरोलॉजिस्टान करचें तें मुत्ता वाटेनी स्कोप घाल न्हू तें कसलेंय पुरो ताका मॅनिपुलेट करून सकयल तांडून काडच्या कान जातात फुडें ते साना एक स्टोन काडचे व्हडो घाय घालचे आमी शिकताना तशें आशिल्लें तशें करता तें वापस येना म्हणून कांय ना तशें जावन न्हू तें ऑर्डर जें कोर न्हू बिग एफर्ट फॉर स्मॉल बेनिफीट आशिल्लें आतां तें नॉन सर्जिकल मेथडार काडटात ते मुत्ता फातोर म्हळ्यार आमी जनान सांगचे आयकला बार्ली उदक पिवका या तंप कोरका म्हणून त्या पुरा संबंध आसा जाता धाल्लेल्या स्टोनाक बार्ली उदक पिव न्हू म्हळ्यार सन असल्यार मुखार पेटोवचें जाता ताका टू पुश आउट खंयचेय लिक्वीड जाता मागीर बार्ली उदक पिल्लें निमती केला टायप ऑफ स्टोन जावचें प्रिवेंट करचें जाता की गोत ना बिकॉज समबडी हॅज टू स्टडी बार्ली वॉटर बट अदरवायज कसन आमी कोरका म्हणचें खंयची टायप ऑफ स्टोन म्हणचेर आसता ऑक्झालेट स्टोन आसता ते आमी तांतूं दुखी चड येता कंट कंटसो आसता खंयची फुड्डान तो ऑक्झालेट म्हणून पळोवन डायटिशियनाल एडवायस घेवन आमी तें डायटरी मॉडिफिकेशन करता तेन्ना दावको म्हण जाल्यार स्टोन केमिकल एनालिसिसा पेटयतात तशी करता फॉस्फेट स्टोन्स म्हण आसता जी मागीर युरीक एसीड स्टोन्स म्हण आसता ती सो एक कसं की एक सिंपल केलें निमती प्रत्येक एवॉयड करचें जाता लिक्विड्स मस्त पिल्यार सिंपल केमिस्ट्री करगता वय सो ह्या जायना क्रिस्टलायज जायना अंतू पित्तकोश अंतू प्रेसिपिटेट जावचे इट इज नॉट ए क्रिस्टलाइन स्टोन बुत्ता मेळची स्टोन मरगला मेळची स्टोना वरी आसता इट इज व्हेरी हार्ड सो त्या क्रिस्टलाइन आसतना आमी उदक पिल्यार ते सोल्युशनरी आसता तशें जावन वैशाखाऱ्यांनी चड हाडटानी युरेट्रीक कोलिका सीजन स्टार्ट जालें म्हळ्यार शाक जालें निमती युरीन स्ट्रॉंग आसता तांतूं स्टोन्स जावचे चान्स चड अति मुत्ता प्रॉब्लेम आशिल्ल्या मनशांक ताकतवळी मुत्ता प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी आयकल्यांची तशी तांणी या पत्रोड खावचे नी प्रवणी करताची त्यामुळे तांकां ऑक्झालेट क्रिस्टल फॉर्मेशन चड त्या करता म्हणून सो या पुरो मिथ्य की तथ्य ना तथ्य आसा जाल्यार आमी आतां पत्रोड वेकावची सोडी म्हणटा नानकल्याक ताका यू हॅव टू हॅव सम एविडन्स तशें जावन न्हू स्टोन वय वय सेल्फ मेडिकेशन म्हणटा पळय सेल्फ मेडिकेशन म्हणून पत्रोड सोडची तितलो सुलभ ना जोक्स अपार्ट युरोलॉजिस्टाला मेळ न्हू खंयची आमकां स्टोन आसल्यार अदरवायज आमकां स्टोन ना स्टोन प्रिवेंट करता म्हण जाल्यार पत्रोड खावची सोडची बदलाक उदक चड पिवची लायक आनी वापस वापस येता की एक पंत जालें न्हय तांकां स्टोन फॉर्मर्स म्हणून सांगचें ते एक पंत येवन वच्ची न्हय तें बॉडीचे स्ट्रक्चर निमती येवचें किडनीचे तोंदरे आसना चडावत पंत बॉडीन कशें की पुरो सॉल्ट्स पुरो चड आशिल्ली निमती आतां युरीक एसीड म्हणून एक बॉडीन चड आसल्यार युरीक एसीड स्टोन जाता ताका त्या व्यक्तीन कसलें करून जायना ताणें हाडयलें न्हय तें जाल्यार उदक चड पिळ्ळ्यार युरीक एसीड मेल्ट जावन सोल्युशन आसता इंडियन पॉप्युलेशनान तूं
मस्त क्रीमी म्हळ्यार वर्म्स दंतू म्हणटा आमी ते पळोवच्या मेळटा म्हणून हे दंतू निवारण कोरका जाल्यार आमी कसं कोरका तंतु निवारण सुलभ छडावत आमगे आता कसं त्या गव्हर्मेंट प्रोग्रामान निमती अंतु उणी दला दंतु एकला चुकून एकला स्प्रेड कशी जाता म्हणून आमी लेखयत युजली ओपन डिफिकेशन टायमारी दंताचे एग्सांनी पुरा उदका भितर सेरवून एक आमी बॅर फूट चमकूची निमती पुरा पुढे त्या बोटा मध्ये नंजी नंजी म्हणटाली पळय ते वर्म्स भितर वची ते आजी काली ते बॅर फूट कोणी चमकना ओपन डिफिकेशन ना ओपन वेल्स ना वय वय पय वय वय पुढे नाही ॲटलिस्ट वन ऑफ द रिजन्स इज वर्म्स तशी पुरा आसून त्या मागीर तेंच्याकून ब्लडा वचून ब्लडाच्याकून लंग्सा वचून लंग्साच्याकून पोटा येवची थंय तरी वाट आसता त्या बरोबर हय तशें आसता वय ते आज काल उणी ते मागीर आमी कशी म्हळ्यार वय पळय हें पुरो पुडली फोट आसूं का पळयतना इंटेस्टायन ते म्हळ्यार ते चित्र पळयतना कळटा ते इंटेस्टायन ब्लॉक जावन ऑपरेशन कोर न्हू तितलें इंटेस्टायन काडून भायर दवरना सर्जनान ते भायर टेबलार आसता वय एस्पेशली ते मागीर आमी समज डोसेजार वखद घेनातल्यार ते मोरच्या काही मोरना अरे जीव जावन ते एका एक मेळ न्हू ते वर्म बॉल म्हणून जाता तेन्ना ते ब्लॉक करता तशी ते आज काल इतली वर्म्स उणे आसल्यार मायनर ते मायन्यूट एंट्रोबियस म्हणून पुरो आसा पळय हें ते एस्कॅरिस म्हणटा पळय हें उणे आनी तेजें आलोचना करचे बदलाक 6 म्हयने एक म्हणटा आमी एंटी हेल्मिंथीक चिवन हें करचें अल्बेंडाजोल म्हणून येता दॅट इज द सिम्पलेस्ट सोल्युशन हय दिता ते गव्हर्मेंटान पुरो मस्त हें काण घेतलां दे आर सेफ तांतू कसलें हें ना सायड इफेक्ट पूण कसलें ना गुरबिणीन मात्र घेवचें ना हय गुरबिणीन एक्चुअली खंयचेंय घेवचें ना अनलेस इट इज बीन प्रिस्क्रायब्ड बाय गायनोकॉलॉजी हिता म्हळ्यार ते वखद भितर भायर आपोवचें जायना पळय सो इट बेटर बी केअरफूल आनी हें दंता निमित्त इंटेस्टायनल परफोरेशन म्हणजे जाता वय 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 आज काल उणें तेंची ते दंत तें आजी पशी ते अमिबा म्हणून पुरो आसतील फुडें ते एक नमुने पॅरासायट दंतू न्हय ते ताका पुरो इंटेस्टायन वट्ट करचें आनी ताकत आसता ताजे निमते ब्लिडींग जावचें डायसेंट्री म्हणटाली फुडें ब्लिडींग हें पुरो रगत वचचें तशी तेंची वट्ट व्हड जावन परफोरेशन जावचें म्हणून पुरो आसता अदरवायज नॉर्मल हें एस्कॅरिसाक रावंड वर्म आसा पळय ताका नॉर्मल इंटेस्टायन वट्ट कर तितले ताका कांय जांत ना ती ओके नेक्स्ट ते मद्यपान चेड केल्ल्या मनशांक नातल्यार हेपटायटीस बी आशिल्ल्या मनशांक सिरोसिस ऑफ लिव्हर म्हूण जाता म्हणून हाचे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ विवरण सांगता बारी बेजाराचे विशय इता म्हळ्यार ते हें एक डिसीज आसा पळय हान पेशंटान जी हाडून घेवचें ते म्हळ्यार व्यक्तीक तें कळतकी कळना की विंगड विशय मानसीक दौर्बल्य निमती आतां ते लेफ्ट सायड पिक्चरांत नॉर्मल अशें लिव्हर कशें दिसता सिरोसीस म्हळ्यार ते फॉरेन वर्ड ते सिरोसीस म्हळ्यार फातोर म्हणून फातोर जाला म्हणून वय वय फातरा वयर जाला फातोरसो जाला म्हणून फातोरसो जाल्ले निमती कसं ना इंटेस्टायनाचे करून भायर सरल्यान रगत लिव्हरा मुखांतरी हार्टा वचुका आतां वाटेर हें फातोरसो आसा म्हणून जाल्यार तें रगत समान वयर वचचें ना त्यामुळे त्या पोटा भितर उदक भरता पळय रायट सायड पिक्चर जलोदरा म्हणची ताका मागीर लिव्हराचें फंक्शनय वीक जावन येता ते पोटाचें कोण टॉक्सीन पुरा विश पदार्थ फुड्डां आशिल्लें घेवन लिव्हरा गेलेलें तें ब्लड क्लीन जावचें तें लिव्हर डॅमेज जाल्लें तें क्लेनलीनेसय आसना सो ब्रेन डॅमेज जाता केल्या लास्ट स्टेजांत मागीर ते सिरोसीस म्हणजे फिजिकल डॅमेज जाल्ली ती ते इरिवर्सेबल ते एक पण लिव्हर डॅमेज जालें मागीर एक लिव्हर काण आनीक दवरले शिवाय सम करून जायना ट्रान्सप्लांट करता तें पुरो उलोवचें खर्च 40 लक्ष 40 लक्ष आनी ताका प्रोसिजर हेचेर डोनर जावपाक वय डोनर जावपाक तें एक पण त्या प्रोसेस स्टार्ट केल्यार तांतू तो वयर पळोवन म्हण हुशार जावन आयले म्हणटना ताका दुड्डू दावक मान न्हय तो पुनर्जन्मूत तो थंय तरी याना तशी पळोवचेंची सुलाभ देवान दिलां धर्मा लिव्हर सिरोसिस ऑफ लिव्हराक कारण कसं म्हणून सिरोसिस ऑफ मद्यपान एक कॉमन कारण अनेक केलो पण बायल मनशी आमचे आमकां कळटा तें तशें आमकां निमूच समेत चुकी जाता मग तें सान प्रायरी जॉन्डिसान येवन आसल्यार ते हेपटायटीस बी म्हूण आसता ते एक पण येवन गेल्लें म्हूण दिसल्यार ते क्रॉनिक हेपटायटीस म्हणून लिव्हरा भितर जी कोरंतीत आसता तें वर्सगटली तें बॉडींत आसल्यार
ते क्रॉनिक इन्फेक्शन आनी लिवर हार्ड जावन येता तांगें तांकां कसलें चुकीना जाल्यार कसलेंय पिवन आपूण समेत दूर चुकून समेत पळयनासलें जाल्यार ताका परिणाम तेंचे ते एक ऑटोइम्यून डिसीज नमुने आसता ते वय नमुने ऑटोइम्यून डिसीज रॅर कंडिशन्स क्रिप्टोजेनिक म्हण पुरो आसता कसाला म्हण कळना मनशाक बट कॉमनेस्ट रिजन इज अल्कोहॉलिक बट नेक्स्ट कॉमन रिजन इज पोस्ट हेपेटायटीस म्हणटात ते म्हळ्यार सन प्रायरी हेपेटायटीस जावन आसल्यार आज काल ताजी काय चेडवांक हेपेटायटिसाची वॅक्सिन दितात येना तशी ते कसो लागता नुस्तीं ती म्हणटा ती कित्याक कॉस्ट आसलेली ती दीस द रिजन हेपेटायटीस आयल्यार त्या बॉडी चिकून वता ती म्हूण सांगूं जायना ताजे बदलाक पण आसता ती सो इट हॅज इट्स बेनिफीट इता म्हळ्यार एक पण तशी जाल्ल्या मनशाक मेंटेन करून वचचे आमी लिवर जाल तितले ते ट्रान्सप्लांट येना तशी लिवर हार्ड जाल्यार मस्त काळ तें लिवर फंक्शन आसता मोव ना जाल्यार करता आमकां दावगतीन काम करता आसता बिकॉज ताजी रिजर्व कॅपेसिटी हाय आसता तातूंत भितर मेंटेन करून वचचें विंगड खंयचे पॅरासिटामॉल मात्र घेवची फुडें निमकं देवा म्हूण सांगता आमी एक डोलो गिलो म्हणून पेपरमेंट्स घेतर आसतात डोलो पेपर खंयचे विंगड सेफ जाल्यार ते इट हॅज डायरेक्ट एक्शन ऑन द लिवर इतली वेळू आमगेले एब्डॉमिनाक पॅन्डोरास बॉक्स म्हणून इत्याक सांगतांची म्हणून डॉक्टर मामान सांगून दिले पॅन्डोरास बॉक्स म्हणा कसं म्हणारे भायर सुकून पळयतना सरळ दिसल्या रे भितरी समस्येचे खणी जावन अशी साध्यता आसा म्हणून इतली वेळू सर्जिकल प्रॉब्लेम्स ऑफ द एब्डॉमिन म्हणलेल्या विशयारी आमगेलो भासाभास केलेले डॉक्टर शिवानंद प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर तशीची आमगेले आरोग्य भाग्य कार्यक्रमाचे अभिमानी वीक्षकांक सर्वांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण हांव मागता